ह्या अपुर्बायेच्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. एक दीस आमकां क्रिस्त सांगता सर्गार उखल व्हरतले आनी थंयसर सोम्या सांगता आमी सासणाच्या सासणाक जियेतले. हांव तेसलोनिककारां बरयलें पयलें पत्र 4 अवसर 17 बोर्ड. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. This is our hope. This is our great desire. हो जावन आसा आमचो बरवसो, हो जावन आसा आमचो अत्रेक सोम्या सांगता सासणा जियोंक. देखून ह्या संवसारांत आसतनाच बोपय सक्रामेंताचें आराधन करया. बोपय सक्रामेंतांत सोम्या जेजूचें हाजेरपण आमी अनुभव करया. सोर वस्तू रचलेल्या रचणारा आराधन तुका, बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आराधन तुका. देवा बापाक आराधन, सडवणेच्या दातारा देवा पुताक आराधन. सदांच राखून वरच्या पवित्र शिडा गुण जाता देवाचो मोग भरता. पाताळांत शिरा पाताळांत सडवण आमकां लागता. पाताळांत शिरा पाताळांत सडवण काळजांतावन आराधिताना कंत बेजार पयसरता. तळणेंत जैत जोडूंक देवाची कृपा मेळटा. तळण्याचेर जैत जोडूंक देवाची कृपा मेळटा. जेसूची सकत लागता. सोनू मोकोरो जेसूची सकत मेळटा. सर्वस्तु रचलेल्या देवा बापाक आराधन. सडवणेच्या दातारा
हल्लेलू हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलुया थोडा संतोषान हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याचे अभिषेक्त जावन पवित्र आत्म्याची मागणी अनुभव कर देवा कर गान योग लाभ दिया हालेलुया हालेलुया होजान्ना हर गान तुका होगळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया होजान्ना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यानो देवाक अर्गांनी होगळाप दिवन भोवपय सक्रांती आराधना करता आसतना मोगाच्यानो आमकां सर्गीचो अनुभव जाता आमकां सर्गार सोडून गेल्ल्या बरी जाता मरियमेचो सांगातपण सांता भक्तांचो आनी आंज बडयांचो सांगातपण आमकां अनुभव जाता आनी देवातान कृपा आमचे ते व्हाळून येता कितलें दूख आमकां आसल्यारी कितले कुडींत दुखी आसल्यारी पिडाशिडा आसल्यारी कितले तातवार पयशांचो जावं दी आस्ती बदीकाचो जावं दी खंयच्याय संवसारान दुसऱ्या संगतीचो तातवार आसल्यारी मोगाच्यानो बरो नोम तुमच्या बापान शांती समाधान मोग दादोसकाय आमकां मेळटा तर देवाच्या हाजीरपणान आमचो वेळ करची आनी देवूच मोगाच्यानो आमच्या लागीं उलयता भोवपय सक्रामेंत जाता तर आमी पयत पुस्तक उक्त करया तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र थंयसर आसा तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र 6 वचर थंयसर 10व्या वळीर तावन आमी अशें वाचता 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 10 ऑनवर्ड्स कित्याक दुडवासो मोगच सोर वायटाचें मोळू म्हज्या उपरांत तुमी सांगा कित्याक दुडवासो मोगस सोर वायटाचें मोळू कित्याक दुडवासो मोगस सोर वायटाचें मोळू ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेत तावन पयसन गेल्यात आनी आपली काळजां सबार पावटी कश्टां दुखांनी तांणी शिनून घेतल्यांत पूण तूं देवाच्या मनशा पूण तूं देवाच्या भुरग्या ह्या सर संगतींक पाठ करन नितीसो भक्तीसो विस्वासीपणाचो माया मोगाचो सोसणीकायेचो आनी भोळेपणाचो पाटलाव कर हालेलुया मोगाच्यानो सकाळी बेगीन सर्वेसर देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता बोपय सक्रामेंताचेर दीस घाल जेजू म्हाका तुका म्हणटा आमी दुडवासो ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करून नजो म्हणजे तांकां लाभ दोन नजो वय तांकां आमी चिडकोवन नजो ह्यो वस्तू आमी वापरीच ह्या संवसारांत आमकां गरजेच्यो पूण आमकां आसा तें दायज आमकां आसा तें निर्वें सर्गार त्या सर्गार आमी दिसकसून ह्या संवसारांत ह्या संवसारी वस्तूंद्वारे सासणाचें जिवीत आमी आपणायचें देखून मोगाच्यानो जुवांच्या पयलें पत्र 2 वचर थंयसर 15व्या वळीर तावन सर्वेस्पर देव आमकां विशेश रितीन आमकां एक संदेश दिता 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 15 ऑनवर्ड ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तामासाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची फुसलवणी तशेंच जिवनाची फोकोळ दौलत हें सगळें बापा थाव न्ही बगार संवसारांत आयिल्लें संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटलो देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटलो समयान जेजू बापाची खुशी करूंक तुजो संदेश आयकूंक पवित्र आत्म्याकार जियोंक आमकां तुजी कृपा दी हालेलुया होजान्ना हालेलुया मोगाच्यानो हो म्हयनो जुलय म्हयनो समया जेजूच्या भोव पवित्र रक्ताक समर्पिल्लो म्हयनो ह्या म्हयन्यांत जेजूच्या आमलेक रक्तांत आमकां सुटका आसा सोडून आसा हे मोगाच्यानो आमी धैर्यान प्रगट करया आनी घावया जेजूच्या त्या रक्तान जैत आमकां लाभता जेजूच्या त्या रक्तान सैतान सैत फोड मेळटा तुमच्या कंदराच्या बुकान B69 पेज नंबर 74 70 आनी 4 जेजूच्या रक्तान जैत आमकां तें लाभता हालेलुया जेजूच्या रक्तान सैतान सैत फोड धांवता
जेजूच्या रक्तान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान आमचें जावन आसा. व्हेरी गुड. जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या रक्तान जेजूच्या नांवान जैत आमकां ते लाभता. हालेलुया. जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान सैतान सैत फोळ धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या खुर्सान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या खुर्सान जेजूच्या खुर्सान जैत आमकां ते लाभता. हालेलुया. जेजूच्या खुर्सान जेजूच्या खुर्सान सैतान सैत फोळ धांवता. जेजूच्या खुर्सान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या खुर्सान जैत आमचें जावन आसा. जैत आमचें जावन आसा. जैत आमचें जावन आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूच्या रक्तान जेजूच्या उतरान जेजूच्या खुर्सान जेजूच्या पुनर्जिवानपणांत जेजूच्या त्या कुरपेन मोगाच्या न्हू आमी देंवचाराचे सैतानाचे जैत व्हरता. हर एका आमच्या गरजांनी देव आमकां पावता. थंयसर फेलिक्स म्हणलो एकलो भाव आसा. ताका बावळे वयर सकला करूंक जायना, हात उखलूंक जायना, ताका भोव अस्कतकाय आसा. देव ताका गूण करता, बरें करता. प्रितिका म्हणल्यार भयणीक खरेस्वर देव ताका बरें करता. पोटांत एक विशेश दूख आसा तुका. आनी एक विन्संट म्हणलो आसा, ताका गॉल ब्लॅडरचे समस्या आसात, या लिव्हराचे समस्या आसात. देव ताका बरें करता. जॉयस वय थंयसर रित्वी तुमकां ते आंगार कितें एलर्जी जावचे आनी कितें इन्फेक्शन जाल्ल्या बरी जावचें. स्कीन इन्फेक्शन स्कीन एलर्जी आसा, स्कीन सिरोसीस जाल्ल्या बरी जावचें. पूण तुमकां संपूर्ण तरान जेजू गूण करता. भोव पयस सक्रामेंतलो जेजू मोगाचें न्हू म्हाका तुका गूण करता. आज मोगाचें न्हू देवान आमकां संदेश दिवचो. आमी संवसाराक पाठ करी जाय. संवसाराक पाठ करची म्हळ्यार मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना ह्या संवसाराच्या वस्तू सांगता आमी जियेची पडटा. आमकां संवसाराचे वस्तू जायचेच. आमकां खावंक जेवंक मोगाचें न्हू ह्या संवसारांतलें खाण जेवण आमकां जाय. आमकां न्हेसोंक पावंक वस्तूरां जायची जाल्यार ती ह्या संवसारांतलींच. आमकां रावंक एक घर जायचें जाल्यार आमचें घरदारी सगळें मोगाचें न्हू ह्या संवसाराचेंच. मात न्ही आमची कूड सयत ह्या संवसाराची. हो संवसार सोडून वचोंक आसा आमकां एक दीस. देवा लागीं वता आसतना सगळें सोडून वचोंक आसा. पयलें मोगाचें न्हू आमी सोडूंक आसा आमचे रिश्ते संबंद, आवय बापूय भाव भयणी भुरगीं बाळां नात्रां जे कितें आमचे इश्ट मंत्र आसात वय सगळ्यांक आमचे बेनिफॅक्टर आमकां सहकार दितलीं, आमचे सांगाता वावुरलेलीं सगळ्यांक सोडून मोगाचें न्हू देवा लागीं वचोंक आसा. मात न्ही आमी सोडून वचोंक आसा मोगाचें न्हू आमचें म्हणलें आस्त बदीक दिरवें. बँकांत कितलेय पयशे आसूं दी, ह्या स्टॉक मार्केटींत कितलेय वय थंयसर शेअर्स आसूं दी, ह्या दुसरें कितेंय हय म्युच्युअल फंड आसूं दी, कसलेय तरांचे डिबेंचर्स आसूं दी, सगळें सोडून वचोंक आसा. आमचें म्हणलें फ्लॅट आसूंक बरो, आमचो म्हणलो जागो आसूंक बरो, आमचें म्हणलें माडयो आनी बरे कृशी आसूंक बरो, ह्या व्हडले फॅक्टरी व्हडले कारखानो व्हडले व्हडले मिशनरी व्हडलीं व्हडलीं कारां आनी ग्रेस्तकायचे वस्तू आमचे लागीं आसूंक बरो. मोबायल या वाचां, भांगाराचे नग, ह्या भोव मोलादीक वज्रां आनी मोलादीक फातर आमी मोलाक आणून लिपोवन दवरल्या जावंक बरो. पूण मोगाचें न्हू हें सगळें सोडून आमी वचोंक आसा. ह्या संवसारांत असले डिग्रोय मोगाचें न्हू त्या संवसारांत सर्गींच्या राज्यांत आमकां उपकारनात. कितले व्हडले PhD केल्यार कितले पोस्ट ग्रॅज्युएशन डबल ट्रिपल वय कोर्सस कितेंय शिकल्यार मोगाचें न्हू त्या राज्यांक आमकां उपकारना. त्या राज्यांत मोगाचें आमकां उपकारचें एकच आमचो संबंद सोम्या जेजू तवें. आमकां सरकार वचची जाल्यार मोगाचें न्हू जेजू थंय आमी एकवट जाय. जेजूच्या आमोलेक रक्तान आमी धुवन नितळ जायचे. आमच्या पातकांचे बॉक्सांनी आमी सोडून जाय. बापा थंय मोगाचें न्हू आमी एक जायचे. बापाचो भुरगो जाल्ल्या वेळार मात्र आमकां सर्गा वचून जाता. आमच्याच सक्तेन आमकां बापाचो भुरगो देवाचो भुरगो जावंक जायना. जेजू थंय एकवटलेल्या वेळार मोगाचें आमी देवा बापाचो भुरगो देवा बापाचें भुरगीं आमी जाता. जेजूच्या एकवटान त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू मारिफात
आमी सर्ग सासणाचे जिवी जडटा हें सत म्हाका तुका उगडापें जायचें थंयसर नुसियासो बेनेडिक्टाक हे मोगाच्यान सत उगडापें जालें तो 4थ्या 5व्या शतमानांत जियेल्लो इटलींत ताचे आवय बापूय ग्रेस जावन आसली ताका रोमाक धाडलो थंयसर बरें करून शिकोवन दी म्हणून बऱ्यांतले बरें शिकप शिकलो पूण रोमांत आसली सगळी नालिसाई वय रक्तमासाच्या वंदवण्याक संवसाराच्या भुलवण्याक लबदल्लो लोक ताणें पळयलो देखून थंयसर ताका जिवंक नाका आसलें कितलें शिकप तो शिकला बऱ्यांतलें बरें काम करून जायतो बरो सांबाळ आसल्यार तें सगळें सोडलें आनी तो सुबियाको म्हणल्यार एका गुड्यार वता आनी त्या गुड्याच्या कडश्यार थंयसर एक फातराचें माटें तो करता आपणायतल्याक आनी तस्सो करता कश्ट काण मिनात काण त्या माठ्या भितर तो बसता लोकां तावन पयस आनी थंयसर बसून दीस आनी रात ध्यान मागणें करता तो भुकेलो तानेलो जाल्यार ताचें ध्यान ताचें मागणें ताचें मेडिटेशन तो रावयना आनी थंयसर तो उपवास प्राचीत मागणें करतना देवाचो एकवट अनुभव करता समियान जेजू थंय एकवट अनुभव करता आसतना थंयसर तो आपुरबायची गायनां करता ताणें घडलेले ते खंतार आजुनी मोगाच्यान रोमांत आमकां आयकूंक मेळटा बेनेडिक्टायन ट्यून्स आमी म्हणटा वय रोमांत ते लाते भाशेंत मीस करता आसतना तांणी गायन करता आसतना तांचें संगीत जावन आसा बेनेडिक्टायन लगभग 1500 वर्सांचे की 1.5 वर्सां जावन रोमांत मोगाच्यान बेनेडिक्टायन तें संगीत आयकूंक मेळटा बेनेडिक्टान तें मोगाच्यान घडलेलें जावन आसा आनी थंयसर तो देवाक अर्घ आनी होगाप दितालो लोक आयलो हारी हारीनी ताका पळोवंक पूण ताच्या लागीं वचोन तांकां जावना देखून दोरयेन ताका तें जेवण धाडल्यार तो लेका व्हरतें जेविनातलो घरचे पुरतें मात्र इल्लें जेवण दिसा एक जेवण म्हणल्या बरी जेवन तो ध्यानांत आनी मागण्यांत वेळ करसितलो कितलीं अजापां वेजमितां ताच्या मारिफा जाल्यान कितले ताणें सेमिनरी आनी कितलीं कॉवेंतां ताणें स्थापन केल्यान ताचे वरवीं मोगाच्यान इगज मतेंत एक नवें सांव आयली वर्ती बदलावण आयली सांत बेनेडिक्ट मोगाच्यान आमचे बसो तूं विनंती करून दी आनी ताचें जिवीत म्हाका तुका एक प्रेरण जावन दी संवसाराक आनी संवसाराच्या वस्तूक लाभ दोवचें नाका मोगाच्यान संवसाराच्यो वस्तू आमकां खंडीत जावन जायजय ताका आमी लाभ दोवचें नाका तर संवसाराच्यो वस्तू तावन मेकळे जायजय आमकां विशेश करपा जायचें मोगाच्यान देखून आमी एक बरी रेतेर करची गरज आसा देखून ह्या जुलय म्हयन्यांत परवां 17 तारखेक हांव एक विशेश इंग्लिशांत रेतेर आसा वी हॅव ए स्पेशल इंग्लीश रिट्रीट फ्रॉम 17th दॅट इज थर्सडे टील द 20th Thursday, Friday, Saturday, Sunday till afternoon 1 o'clock. On Thursday, on 17th, the retreat begins at 6 o'clock in the evening. By doing a retreat, listening to the word of God, spending our time at the foot of the blessed sacrament, we get separated from the world and we get united with the Lord and we experience communion with the Lord. सोम्या थंय मोगाच्यान आमी एकवट अनुभव करता आमकां असो हर एका सनवारा एका दिसाचे रितीर हांगासर सुखान आसतना सांगात आसा मोगाच्यान आमकां परतून असो विशेष वय पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची आंतरीक बरी भलायकेची सुडकेची रितीर परवां 20 आनी 4 तारखेतान 20 आनी 7 तारखे पर्यंत 24th of July थर्सडे सांजेर 6 वरां रितीर सुरवात जाता उपरांत 20 आनी 7 तारखेर आयतार दनपार 1 वरां ती रेतेराकेर जाता जाल्यार 20 आनी 8 तारखेर सोमार तावन मोगाच्यान वय ब्रेस्तारा पर्यंत सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार वय आमाल पिवण्याक मादक द्रव्यांक वळख जाल्यांक ही रेतेर मोगाच्यान केवळ आमाली जाल्यार मात्र घेवचें न्ही तांच्या कुटुंबाचें घेवचें कशें आमी तांकां समजून घेवन तांकां त्या देवसराच्या संतर बंदड्यांतले भायर हाडचें ह्या खातीर मोगाच्यान आमकां करपा जायचें मात न्ही आमी मोगाच्यान संवसारांत हर तराच्या देवसराच्या सैतानाच्या बंदडे काल आसल्यांक वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन मागया तर वायट सवय तुका ना जाल्यार कसली बंदडी तुका ना जाल्यार देवाच्या भुरग्यांनी येवन मोगाच्यान सांगाता मेळोन आमी मागया सगळ्या मनशा कळा खातीर तुका आनी म्हाका एक तो अवकाश ये काम टुगेदर सांगाता मेळोन जुलायच्या 20 आनी वय 8 तारखेतावन 20 आनी 9 20 ताजे उपरांत 30 आनी 1 वय मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन मागणें करया ध्यान करया आनी देवा तें मोगाच्यान चड आनी चड आध्यात्मीक वाडवळ आमी जोडया समी जेजू आमकां म्हणटा भिया नाका म्हज्या बाळा तूं आसाय म्हज्या पांयां तळा अनुभव करया समियाची बसावणी भरवोसो धैर्य बुजावण तुमच्या कांताराच्या बुकांत E35 पेज नंबर 127 127 बाळा आसाय तू म्हज्या पांयांतळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पांयांतळा तू
सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा दिसताना खंत तुका बघताना भेन तुका दिसताना खंत तुका भोगताना सोना ये नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायांतळा ये नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायांतळा पिडा शिडा येत असताना कष्टांवर येत असताना केवळ संसाराचेर तूं फातया नाका संवसारी मनशांचेर या संवसारी वस्तूंचेर संवसारी या संवसारी धन दिरव्यांचेर पगार तुझ्या देवाचेर तुझ्या रत्नाचेर तुझ्या भोवमगाळ इश्टा जेजूचेर पातयेनी दवर हरी एकल्यांतलें तो तुका निवारतलो पिडा तुका येताना कष्ट तुका दसताना पीडा तुका येताना कष्ट तुका धोसताना निराश जावन भरवसो सांगताना पातयेनी सुकून सलवणी येताना केदीस संसोना केदीस संसोना केदीस संसोना केदीस संसोना भिये नाका मोजा बाळा आसाय तूं मोजा पायांतळा तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भिये नाका मोजा बाळा आसाय तूं मोजा पायांतळा मोगाचेनो आमचो सुमी आमच्या सांगात आसा तर आमच्या सर्गर्जां बसत आमी मागया आज जो कोण जनान दिवसाचेरसून आसात तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता कॅरोलीन कार्मीन डिकुन्ना तशेंच ॲलिस अल्मेडा मिरा रोड 75th बर्थडे 5th birthday of Rafael Pinto. William Alva 61st birthday. Larissa and Vanessa twins. 2nd birthday of Baba Samuel Wamanjur. Elias Tauro Bajpe 84th birthday. Alice Almeida
Mira Road, 75th birthday. Freya Cardoza, Motes Rujay Maniekar, Julie Joseph De Silva. तुमकां समेस्तांक जानान दिसाचे भागी आशिर्वादान तुमकां हांव मागतां. तुमच्या सर गरजांनी देव तुमकां पावोवन दी. तुमच्या सर काळजाचे अत्रेक देव फावो करून दी म्हणून तुमच्या पासत आमी दैवी कलोरेत्र मंदिरांत मागता. देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. तांच्या जिवितांत दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे जायतीं अजापां विजमितां घडल्यान देखून वॉल्टर शालिनी डिसोजा मुल्की, 70th birthday ऑफ लेतिसिया मचादो दुबय आनी ऑस्वर्ल्ड मंतेरो मँगलोर, रॉनी आनी सुनीता मेंडोन्सा उडपी कुवेट, जोसेफ जुली डिसिल्वा सावंतवाडी. For the many blessings God has showered upon them and their family. For the DCC intercessory angels, दैवी कलोरेत्र मंदिराचे विनवणेचे सांदे आंज बडी व्यामरी म्हणून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. जोसेफ जुली डिसिल्वा सावंतवाडी. तशेंच एग्जामाक परमिशन मेळ्ळेल्या पासत जोहान डिसिल्वा सावंतवाडी. जॉबांत प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत जॉब प्रमोशन जोसेफ जुली डिसिल्वा सावंतवाडी. जेजू बाळकाच्या मानाक आर्नॉल्ड आनी जोस्ना पेरेरा. पिडा गुण जाल्ल्या पासत मरणांतीक पिड्यान ते देवान निवारलेल्या पासत नवें घर वेळार जाल्ल्या पासत नव्या घरांत रावोंक देवान फावो केल्ल्या पासत रीण फारीक करून देवान फावो केल्ल्या पासत पयशांची गरज आसली वेळार ते पयशे मेळ्ळेल्या पासत बँकांतावन लोन पास जावन भुरगीं परगांवांत युरोपाक वचून शिकोवंक साध्य जाल्ल्या पासत गल्फाक गेल्ल्या भुरग्यांक थंयसर काम नातलें वेळार तें काम मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. गर्भांतल्या बाळशाक वय ते बरी वाडावळ ना ताका काडीचें म्हण सांगलें पूण देवा लागीं मागल्या उपरांत गर्भांतले बाळशे बऱ्या भलायकेंत आसा देखून आनी बऱ्या तरान बाळंतेर जाल्ल्या पासत वय देवा लागीं मागल्या उपरांत भुरग्यांचें देणें वय दुवेक तशें सुनेक वय गर्भ धरिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत कुटुंबां शांती समाधान परतून पाटी आयिल्ल्या पासत घोव बायलां न्ही एकामेका बगसून राजी जाल्ल्या पासत दैवी कलोरेत्र मंदिरांत रेतीर बरी जाल्ल्या पासत जायत्या जाणांनी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिला. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू. मोगाचें नांव आमी विविध त्या पासत म्हाका उलो दिला. मेल्विन फेरावो राणीपुरा. बरी भलायकी लाभच्या पासत जॉन क्रास्ता. तशेंच पिडा आनी सगळी गूण जावच्या पासत कुटुंबां शांती समाधान आसच्या पासत जॉन क्रास्ता. बरी भलायकी लाभच्या पासत ऑल्टर रेबेल्लो. आनी तशेंच सक्सेस इन रिसर्च वर्क फ्रेया डिसोजा अंबरनाथ जावन. तशेंच वय सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर दोंपराकाठीची दूख पयस सरच्या पासत रुमॅटोइड आर्थरायटीस जावन गूण जावच्या पासत ब्लड कॅन्सर जावन देवान निवारच्या पासत भुरग्यांनी बरें करन शांती समाधानान आवयक बरें करन पळोवच्या पासत उतर प्रायाचे दीस बऱ्या तरान जावच्या पासत वय एकल्याचे पयशे कुटुंबाचेंच लुटून आसात तांतले तांकां तिका सुटका मेळच्या खातीर आनी तशें परगांव वचोंक आसा ते वचोंक साध्य जावच्या खातीर कित्याक प्राय उतरल्या तरी देवान कृपा दिवच्या खातीर हातापांयांक बळभलायकी दिवच्या पासत भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत गर्भेस्त स्त्रियेक वय ताका देवान राखच्या पासत ताका आनी ताच्या गर्भांतल्या बाळशाक गर्भेसीन जाल्या उपरांत घेताळे ओंक आनी विशेश आसा ताच्या पासत लयसी म्हणल्याच्या विशेश त्या पासत मागोवंक उलो दिला. सर त्या पासत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालकण्या पासत मागया पुलकदल आत्म्या उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. तशेंच देवादीन लुसी डिसोजा विजयनगर मुंबय. Mr. Philip Dias, Xavier Peter Lobo, 2nd death anniversary of Cyril Furtado, Mangalore. Richard Mascarenas, Lower Benduru, Mangalore. Lawrence Rego Bajpe, 28th death anniversary. Natalia was 5th death anniversary of Ludina Clarissa Montero. John Miranda, Raymond D'Souza. कुटुंबान मरण पावल्या समेत उडास करता लॉलिटा आशा कार्डोजा बेळवाय. सूरज अबुधाबी. जेकब कुटिनो आनी पॉलिन कुटिनो विजयडका. पुलकदल आत्म्या उडास करता सेवरिन डिसोजा निरोडे. 5th death anniversary एलिझाबेथ डिकुन्ना. सिल्वेस्टर डिकुन्ना आनी नातालिया डिकुन्ना. 5th death anniversary लुसिना क्लेरेसा मोंतेरो. मायकल कॉन्सेसांव विक्टर आनी रुबी डिसोजा. अनोरोजिन रोमियो डिसिल्वा. मेरी मोतेस मनियेकर.
फिलोमिना नाजरेत बांदोर ससनास विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फांगो दी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. मरण पावल्ल्या सरलेल्या समेस पावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमेन. निमयेर पडया बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करया आनी ताचो संदेश आमी आयकया. भिये नाका म्हज्या बाळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, दिता तुका हांव म्हजो सांगात. Year 47, page 37. तुझे दैविक वरदान सगळी मन्नान आमकां तूं पसार. उंड्या वयनान तुकाच तूं दिता, जिविताक जादूच करता. तुझे दय आमकां एकवटायता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. भोव मोगाचे न्हू, आज मरियमेच्या खाथावेन काळजा समर्पिल्लो सोनवाराचो दीस. आमी व्हडा भक्तीपणान मरियमेच्या खाथावेन काळजाक आमकांच आमी समर्पण दिवया. मरियमेच्या खाथावेन काळजा मारिफात आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी लागीं सरता. आनी अशें मोगाचें न्हू, आमी आमच्या जिवितांत क्रिस्ताच्या एकवटान जियेल्ल्या वेळार चड आनी चड क्रिस्त सारकें जावंक आमकां साध्य जाता. आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा, एक शीस आपल्या मेस्त्री सारको जाल्यार पुरो. वय मोगाचें आमी जेजू सारकें जाल्यार पुरो आनी जेजू सारकें जावंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. पोरण्या तेस्तामेंतान जुजे चड आनी चड सताचो उजवाडाचो प्रामाणीक जावन 110 वर्सांच्या उतर प्रायर एक फळादीक जिणी तो संपयता. आमच्या जिवितांत तसलेंच भाग मेळो न्ही म्हणून जुजेचे जिविताचे अकरेचे दीस आयच्या पयल्या वसवांत आमी आयकत आसतना देवा लागीं आमी भोव भक्तीपणी आमी मागुया. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. आमची पातकाची वळख आमी धरया आनी देवा कडचें बक्षणे मागया. समियान जेजू, आमकां तुवें जिवीत दिलाय, तरी तें जिवीत आमी हेरांच्या सेवेक समर्पण दिवच्या बदलाक सुवार्थान जियेल्या, पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जिवच्याक, रक्तमासाच्या वनवण्याक आनी आमच्या दोळ्यांच्या फसलवण्याक आनी जिविताच्या फोकोळ दौलतेक आमी वळख जाल्या आमी बक्षणे मागता. समिया काकुतकर, समिया जेजू, तुवें तुज्या भोव पवित्र आनी आमोलेक रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय. आमच्या सोडोवच्या खातीर आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण दिलाय. बापाच्या गोपांत थावन तूं ह्या संवसाराक मरियमेच्या गर्भांत तूं जल्मलाय आनी ह्या संवसाराक जल्मून हरी एका संगतीने आमच्या गतींत पातक एक सोड तूं जियेलोय आनी आमच्या पासत हरी एक कस तुवें सोंसले. तुज्या कुडींतले अकरेस तें रगत म्हणजे तुजो सगळो जिवस आमच्या सोडवणे खातीर तुवें समर्पण दिलाय. तुज्या रक्तांत आमकां सोडवण आसा. क्रिस्ता काकुत कर, समिया जेजू, तुवें जय चडलाय. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालाय. सरकार सोडून वचून बापाच्या उजव्या कुशी बसून आमच्या पासून तूं विनंती करताय. आमच्या जिवितांत पातकाक पाठ करूंक आनी सताच्या सासणीक जिविताच्या वाटेक फूड करूंक
आमकां तुजी कृपा लाभय. सोम्या काकूत कर. सम्या काकोदकर सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा भोव भाग्यवंत अवकार मरयेक आमी आज भक्तीन वांदिता आनी तिच्या निश्कळंक काळजाक मान करता. जशें तिका तुवें कुरपेन भरली तशेंच आमकांय तिच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप उपरांत जॅकोबान आपल्या पुता सांगलें, आतां हांवें म्हज्या पुर्वज सवें एकोडची घडी लागीं पावल्या. हितीत एप्रोनाच्या शेतांतले दोलीन म्हज्या पुर्वजे सवें म्हाका मातयेक पावया. म्हणजे कानान देशांत मामरेच्या उदेतीक आसल्या मकबेलांत म्हाका मातयेक पाया. अब्राहमान हितीत एप्रोना कडचे ते शेत निकाबाचे सुवात जावच्या खातीर मोलाक घेतलें. थंय इजाकाक आनी ताच्या बायलेक रेबेकाक मातयेक पायल्यान आनी थंयच लेयाक हांवें मातयेक पायलां. तें शेत आनी ती दोलू हितीता कडची मोलाक घेतली. आपलो बापूय मेल्लें तें पळोवन जुजेचे भाव म्हणाले, आमी जुजेक केल्ल्या वायटा खातीर तो आमकां आनीक द्वेशीत जाल्यार आनीक परिपण घेवंक पळयत जाल्यार आमी कितें करचें. देखून तांणी जुजेक एक संदेश धाडलो. आमचो बापूय मरचे आदीं तुजे लागीं विनंती करूंक ताणें आमकां सांगून म्हळें, तुज्या भावांनी तुका निश्ठुरायर चलोवन केल्लो अपराध आनी तांचे पाताक बक्षी. देखून आतां तुज्या बापाच्या सेवकांनी केल्लो अपराध तांकां बक्षी. जुजेको संदेश मेळटाच तो रडलो. उपरांत ताचे भाव ताचे मुखार येवन सरपटले आनी म्हणाले, तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसाव. पूण जुजेन तांकां म्हळें, भिये नाकात, देवाचो जागो घेवंक हांव शकना. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें, पूण देवान तें बऱ्याक पडशें केलें. जे आतां घडटा तें घडशें करचे खातीर म्हणजे सबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें अशें केलें. देखून तुमी कांय भिये नाकात, हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांक सांबाळटलो. अशें ताणें तांकां बुजयलें आनी तांकां धैर्य दिलें. आतां आपल्या बापाच्या कुटुंबा सवें जुजेन इजिप्तांत वस्ती केली. तो मरतना तांकां 110 वर्सां प्राय. हेफ्राईमाच्या भुरग्यांक आनी नातरांक पळयसर तो वांचलो. मानसेच्या पुता माकिराचीं भुरगीं जुजेच्या उस्क्यार जल्मालीं. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हज्या मरणाच्या घडी लागीं पावल्या, पूण देव तुमकां सांबाळटलो. ह्या देशांत तावन तुमकां तो भायर हाडटलो आनी अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बासेलो देश दितलो. उपरांत इस्रायलाच्या पुतांनी हो सपूत घेवंक जुजेन सांगलें, देव अशी तुमची जतन घेतना म्हजीं हाडां हांगातावन तुमचे सवय व्हरतल्यात. जुजेन 110 वर्साच्या प्रायात इजिप्तांत मेलो. देवाचे उतार हे देवाचे उडकार. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळजां नव्यान जिवन भरतलीं. दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळजां नव्यान जिवन भरतलीं. सरस्वराक वाकाणा, ताचें नांव हर्सिया. पोरजां मदीं तांची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगडा पुसारा, तांची सोर महत्कार्यां वर्णया. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळजां नव्यान जिवन भरतलीं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. सरस्वराक सोदतल्याची काळजां संतोषपुरीत जावं. सरस्वरसो आनी ताच्या पद्योचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळजां नव्यान जिवन भरतलीं. ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें विंचून काडल्या इस्रायेलच्या सततीच्यानो. सरस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां आख्या संवसारांत चलतात. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळजां नव्यान जिवन भरतलीं. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया.
क्रिस्ताच्या नांवा पासून तुमी आत्मान बक्षत जाल्यार तुमी करीस बागे, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्तीकरण आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे असो. सामात्या प्रमाणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. मेस्त्री प्रास शिस व्हरतो न्हय आनी धनिया प्रास साकर व्हरतो न्हय. शिस आपल्या मेस्त्री सारको आनी साकर आपल्या धनिया सारको जाल्यार पुरो. घरच्या यजमान्याकच बेएल्जेबल म्हळें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनीकी कितें म्हणचें ना. देखून मनशांक बी नाकात. दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपित आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुठान सांगलां तें तुमी पाक्यार थावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगार कूड आनी आत्मो दोनीय यमकोणांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबोज्या पयशांक 2 विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलाते विणे भूंय पडना. कितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुज्या प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर मुजो म्हणून हांव परगडटलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गीच्या बापा हुजीर हांवय नाकारतलों. समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाच्या न्हू, आयच्या पयल्या वाचपांत जुजेची भोव अपुर्बेची जिविताची काणी आमकां वाचूंक मेळटा. जुजेच्या 11 जाणां भावांनी ताका कश्टांत घालो, ताका विणगो केलो आनी ताका मारलें आनी उपरांत पट्टू बांयत घालो आनी त्या दिसा जावन 12 वर्सां तो कश्टालो. मिदियानी तांणी ताका इजिप्ता व्हेलो आनी थंयसर एक गुलाम करून मन जातीक विकल्ल्या बरी ताका विकलो. फतेफेरान ताका मोला घेतलो. फतेफेराच्या बायलेनी ताचे लागीं अनित केली, अन्याय केलो, जुलूम केलो. वय फोडकिरो बदलाम घालो, जैलान ताका घालो, जायते कश्टालो तो. पूण म्हाका देवान ताका सांडूंक ना. पूण जिवितांत एक वर्ती एक बदलावण येता जेन्ना देव ताचेर आशिर्वाद घालता. फारोव रायानच ताका आपणाचो प्रधानमंत्री करून घेतलो आनी आपणाचो वर्तो अधिकार ताच्या हातांत घालो. आनी जेन्ना सगळ्या संवसारात दुकोळ पडिल्ल्या वेळार, कानान गांवांत ती दुकोळ पडल्या वेळार जेस जुजेक लगाड काडूंक नाश करूंक पळयल्ले ते 11 जाण भाव आनी तशेंच तांचे आवय बापूय कुटुंबाची सगळीं इजिप्ताक येतात दानी जेवण घेवन, दानी खाण जेवण घेवन. वय नाजाल्यार ती मर्ती आसली आनी आतां जुजेस तांकां खावंक जेवंक दिता. आनी आतां ताचे 11 जाण भाव ताच्या मुखार सरपडटात आनी ताचे कडेन बोगसाणें मागतात. तरी मोगाच्यान जुजेची उतरां कितलीं अपुर्बायेचीं म्हळ्या. तो म्हणटा, तुमी म्हाका वायट केलें पूण देवान तें सगळें आमच्या बऱ्याक म्हूण काडलें. आमच्या म्हणटा जुजे, आमच्या म्हळ्यार म्हज्या तुज्या आनी सगळ्यांच्या आमचो जीव वाचोवचे खातीर देवान म्हाका मुखार धाडलो. अशें मोगाच्यान जुजे सकारात्मक चिंता. ही ऑलवेज थॉट पॉझिटिवली. ताच्या भावांक ताणें बक्षिल्लें मात न्ही, तांकां सांगाता घेवन इजिप्तांत तो जियेलो. पूण तरी मोगाच्यान ताणें संप्रदाय सोडलो ना. आपले पुर्वज अब्राहम, इसाकाची पतीण, तशेंच आपणाची आवय लेहा खंयसर पुरलां त्या हितीत जाग्यार त्या गाद्यान म्हणजे कानान गांवांतच व्हरून आपणाक पुरी जय. एका दाडा इजिप्तान मेल्यार म्हजी हाडां व्हरून तुमी फाटीं वचो जय म्हणून मोगाच्यान एक बरो संदेश दिवन तो मरता 110 वर्सांच्या अपुर्बायेच्या फळा बरीत जिविता उपरांत. तर मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी केदाळय सकारात्मक जावया. आमी भियोंचे नाका मनशांक.
कोणी आमच्यो खबरो करून दी, कोणी आमकां आट रावून दी, अकरेक सताचें जीग जातलें. देखून जेजू म्हणटा तुमी भिये नाकात, गिरबुजां प्रास तुमी चड मोलादी, तुमच्या माथ्याचे केस सयत लेखून ते मेजून दवरल्यात. देखून कोणी तुमकां मारतात या नांव पाड करतात, तुमचे खबरो करतात, तुमकां अन्याय करतात, तुमचें काम अशें करतात, या तुमकां पिडे शिडे कोळा करतात, तरी भिये नाकात, कित्याक देव तुमच्या सांगाता आसा, जेजू आमच्या सांगाता आसा. देखून मोगाच्यान आमी जेजूक साक्ष दिवं की भियो नजो. जर तर मनशां हुजेर तुमी म्हजी म्हण सांगूंक वय तुमी लजेशे जाल्यार सरकारी हांव तुमकां लजयतालो म्हणटा. देखून म्हाका क्रिस्ता साक्ष दिवं की लजेवचें नाका. देवान केल्लें बरेंपणी आमच्या जिवितांत उक्त्यान आमी प्रगट करया, अशें आमी क्रिस्ता साक्ष दिवंक आमकां देव हर एकल्यांक कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. C40 पेज 100. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवे सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. निश्कळंक नित्यांकारी मरयेक आमी नामान करता आसतना तुका एका सुदाळ्यान आमी वाखणता. तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची होडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासणी प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. देखून सर्गींच्या सर दळबरां सांगता आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पर
बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी सुम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. बापा तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवंत आमी परगटता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या सोर आमच्या मालकड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मभूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमेट्स, एसपीडीच्या सभेचे ते मारतीर सांता भक्तां सांगता. सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू सांगता मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्या भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सुदांस आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणेच्या सासना. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशालपणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सव्या आसो. माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. जिसू तुये काळजां तुये पिडार करूंक तुये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत तूं भोव पयस खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या सांगाता तूं राव. तुका साक्ष दिवंक म्हाका तूं धैर्य दी. जिविताच्या कश्टांचेर हांवें जैत व्हरूंक तुजो सांगातपण सदांच हांवें अनुभव करूंक म्हाका फावो कर. अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या वयस उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला तर ताचे वरवीं आमच्या स्वतंत्र जेजूच्या जिवांत तुवें आमकां चड आनी चड भरलाय. अवंकार मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांच्या मोगाचें जिवीत जावं तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे हिस्सोवे आसो तुमच्या हिस्सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आज शनिवाराचो दीस सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतीर आसतली. म्हाका न्हू तुमकां हांव देवी कोलो रेतीर मंदिरांत पळोवंक शेतां चड आनी चड कृपा आशिर्वादां बरी भलायकी आनी सुडका सोडवण आमी अनुभव करया. कोणाकी याजकां वैयक्तीक तरान मेळोवंक आसल्यार हर एका शनिवारा दनपारां 3 वरां उपरांत तुमकां तो अवकाश आसतलो. देखून येवन देवी कोलो रेतीर मंदिरां येवन शनिवारा 3 वरां उपरांत याजकां सांगता वय तुमचे कसले कश्ट आसल्यार सांगून तुमी वांजेलाचार काण घेवयात. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार. F13 पेज 223. शिगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका चलय कोरबे देण्यान तुज्या आत्मो मोसोने गय बेसोंग घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीसने मोगान तुज्या मेळय. कश्टांत आसतना जावोसो आदार पै म्हजे करतना दयेन म्हाका तूं राख. कश्टांत आसतना जावोसो आदार पै म्हजे करतना दयेन म्हाका तूं राख. मोगाळ पुत्रा सवे अंगवार मरे आशिर्वादी आमकां भगवंत कृपेचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या तस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.